सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां हे आयचे मिसाचे भेटीन आमी आयज तिसरें नवेन करता भोव पाट सायबिणीच्या मानाक आयचे मिसाची मांडावळ करतात समुदाय आसोय ग्रीन व्हॅली होली क्रॉस एलेगांजा ह्या समुदायांतल्या दर एका गोऱ्याब्याचेर सायबीण मांयचे मजतीन आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया आयज साबाना गोन्साल्वीस आपलो पयलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाळ भावा भयणीनो आमकां सगल्यांक देव आपयता वेगवेगळे तरेन वेगवेगळे सुवातेर वेगवेगळ्या मनशां वरवीं आनी आयचो सेवादोर आमकां हो देवाचो उलो वळखून जिवितांत ह्या उल्याक पाळो दिवंक आपयता हे आपोवणे तोर आमी पाळटाव जाल्यार आमकां आमचें सदाचें समाधानी जिवीत सोडून नवें मन आपणावंक गरज देवाच्या ह्या उल्याक सोबता तसलें जिवीत जिवंक आमकां दर एकल्याक हे मिसाचे भेटेंत कृपा आनी बळ मागुया तुझ्या भाव भयणीनो देव आमचे भितरची येता आनी ह्या पासत आमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याचें मंदीर अशें म्हण आमकां सांगलां तरी आसतना ही कूड आमी जायते पावटी बश्टायल्या पातका वरवीं आमी मेळीत जाल्या आमच्या सगळ्या चुकीचें भोव करून आमचेच कुडीचेर आमी आड केल्ल्या पातकां विशीं देवा लागीं बोगसणे मागुया सोम्या जेजू जायत्या मनशां वरवीं तूं आमकां तुजो वावर फुडें व्हरूंक आपयताय तुज्या ह्या उल्याक आमी कान दिवंक ना परतेन जाल्यार आमी ह्या मनशांक किकोन केल्यात आमकां भोगोस सोम्या काकुतकोर क्रिस्ता जेजू तुजे गोवाय जावंक तूं आमकां आपयताय पूण संवसारी चिंतनांनी आनी आवंड्यांनी गुल्ल जावन आमी तुजे गोवाय जावंक पावूंक ना आमकां भोगोस क्रिस्ता काकुतकोर सोम्या जेजू आमची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर पूण जायते पावटी आमी पोजोडपणाक लबदोन आमच्या वायट कोरण्यांनी आमी हें मंदीर बश्टायलां आमकां भोगोस सोम्या काकुतकोर सोर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो Amen.
सोम्या देवा देवाची शिरी तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत तू बापाच्या उस्यात पोसाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्राज्ञ सांगाती हे बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो प्रार्थुया. सर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे परजेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाची आर्क पेट दवरलेली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानांत सामुएल न्हिदून आसलो आनी सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हो पळय आसा. आनी रोखडोच एलिशी धांवून वचून ताणें म्हणलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना, वचून न्हीद. तो वचून न्हिदलो. आनीक एक पावट सर्वेस्परान म्हणलें, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें विचारलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन परतिपाल केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदूंक वच. सामुएल सर्वेस्पराक अजून वळखनासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सर्वेस्परान सामुएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हणलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण म्हाका आपयताय? सर्वेस्पोर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें. आनी ताणें सामुएलाक म्हणलें, चल न्हिदूंक वच. आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेस्पोर येवन ताचे सरशीं उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडोन वेतना सर्वेस्पोर ताचे सवें आसलो आनी सर्वेस्पोर उलयतालो तितलीं उतरां तो सोकला पडूंक दिनासलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, बाप्पा हांव येतां तुजी खुशी करूंक येता. पोतून म्हणुया, बाप्पा हांव येतां तुजी खुशी करूंक येता. आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालां, आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब, बाप्पा हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. योद्न आनी बेटोन्यो तुका नाका जालीं, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोळयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें,
हो पळे हांव येतां. जबाब, बाप्पा हांव येतां, तुजी कुशी करूंक येतां. तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्रांच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग करतां. जबाब, बाप्पा हांव येतां, तुजी कुशी करूंक येतां. सदांच तुजें प्रामाणीकपण व्हडले सोबेत हांवें पुरगोट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा. जबाब, बाप्पा हांव येतां, तुजी कुशी करूंक येतां. भागिवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणेनो, मनशाची कूड पोजडपणांक न्हय, पूण सोम्यांक आनी सोमी कुडीक. देवान सोम्याक पुनर्जिवंत केलो, तसोच तो आपले पदवेन आमकांय पुनर्जिवंत कोत्तलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नकलोत. सोम्या कोडे एकतोवता तो ताचे कोडे एकूच आत्मो जाता. पोजडपणांतली कोडसोरात मनीस कोत्ता ती हेर सगळीं पातकां कुडी बायली, पूण पोजडपण कोत्ता तो आपलेच कुडीचेर आड पातो कोत्ता. तुमची कूड देवा कोच्चो तुमी घेतल्या आनी तुमचे सवें ठिकाण करून जियेतोल्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण तुमी नकलोत. तुमी तुमचीच न्हय, व्हड किंमत दिवन ताणें तुमकां विकती घेतल्यांत. म्हणटोच तुमचे कुडींत देवाक महिमा दियात. देवाचें उतर हें. उद्गार. आमकां मेसायस मंगे देवान मागलोलो मेळ्ळा. कृपा आनी सोत ताचे वरवीं आयल्यांत. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. जुवावां पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोगा शिसा सांगाती नव्यान थंय आसलो आनी जेजू चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हणलें, हो पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वळोन आनी आपणा फाटल्यान येताले ते पळयोवन जेजून तांकां म्हळें, तुमकां कितें जाय? तांणी ताका जबाब दिलो, रबी म्हणजे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हणलें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती स्वात ताणें देखली. आनी तो दीस ते ताचे शीं रावले. सांजेची सुमार 4 वाजलोली. जुवांवाची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो सिमांव पेद्रूचो भाव आसलो. दुसरे सकाळीं
आंद्रे आपल्या भावा सिमावांक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हणलें, आमकां मेसियस म्हणजे देवान मागलोलो मेळ्ळा. आनी ताणें सिमावांक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हणलें, तूं सिमाव, जुआवांचो पूत, तुका नांव घालचें आसा केफास म्हणजे खडो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे भाव भयणीनो, आफ्रिकेन एक मिसियोनार पाद्री ज्या ट्रायबल्सां बरोबर तो वावर करतालो तांकां लागशिल्ल्यान एके भाशेन ऑब्जर्व करतालो, पळयतालो तांचें जिवीत. आनी अशेंच हे जे ट्रायबल्स आसले जांचे सवें तो काम करतालो तांचे मदलो एकलो सदांच ताका दिश्टी पडटालो तो रेंवेचेर आड पडटालो, डेजर्ट तो अरण्ये. आनी ह्या अरण्यान आमी जाणाव, आमी केन्ना बिचीचेर पासून गेले जाल्यार दोनपारच्या वताक वचत जाल्यार ती माती, ती रेंव कितली गरम आसता, पांय घालपाक जायना. आनी हो एकलो मनीस ते रेंवेचेर आड पडटालो. आनी हो सदांच अशें करता तें पळोवन ह्या मिसियोनार पाद्रीन ताका खंय एक दीस विचारलें, इश्टा कितें कोत्ता तूं, कित्याक तूं ते रेंवेचेर आड पडटा. आनी तेन्ना हो मनीस ह्या याज्ञिकाक सांगता, पळय हांव आड पडोन ह्या अरण्याचो आवाज आयकतां. आय लिसन टू द वॉयस ऑफ द डेजर्ट. तेन्ना ह्या याज्ञिकान ताका विचारलें, वय आनी हो डेजर्ट, हे अरण्ये तुका कितें सांगता. तो म्हणूंक लागलो, हें अरण्ये म्हाका सांगता म्हाका एक भाग जावपाक जाय. आय वॉन्ट टू बी अ गार्डन. डेजर्ट गार्डन जावपाक सोदता, अरण्ये एक भाग जावपाक सोदता. जातलें काय? भाव भयणीनो, कोणूय जरी तर तुमी डेजर्टान पावल्यान जाल्यार, अरण्यांत पावल्यान जाल्यार त्या अरण्यांत एक गार्डन करपाचें आमच्यान सपनेवंकूच जावचें ना. दुबाविरीत अरण्यांत जायते तरेचे असले जागे आसात, पूण एक अरण्ये आपणाक भाग कर म्हूण मागता जाल्यार तें करपाक जायत्यो वस्तू करच्यो पडटल्यो. आयज भाव भयणीनो, आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकता काय बरो संदेश आमकां मेळ्ळा. सगलो उलो पयल्या वाचपान सामेलाक उलो मारला, दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू कोरिंतकारांक उलो मारता. शुभ वर्तमानान जुआवांचो उलो आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले तांणी एके भाशेन अणभव जेजूचो घेतलो. आमकां गवळीक शीट बरयल्या आमच्या बिस्प सायबान, तातूंत खेरीत भाशेन म्हजे गोवाय जायात. हातूंत गोवाय जातलो जाल्यार जेजूचें दर्शन घेवप आनी जेजूचो अणभव घेवप कितलें गरजेचें हें आमकां आमचो गवळी बाब सांगता. जेजू दर्शन, जेजू अणभव, हो जेजूचो अणभव, जेजूचें दर्शन जायत्या भागांनी 10 मुद्दे आमकां दिल्ले आसात. ही चीट आमी वाचची, ह्यो चिटी तुमकां धाडलेल्यो आसात. हे 10 मुद्दे दिल्ले आसात जंय आमी जेजू अणभव आनी जेजू दर्शन घेवपाक जाता. आनी जरी तर आमी हें जेजू दर्शन, जेजू अणभव घेतलो जाल्यार आमच्या जिविताचें परिवर्तन जावंक येता. आनी ह्या परिवर्तनाक देव आमकां आपयता. जशें सामेलाक आपयलो ल्हान भुरगो आसतना जेन्ना ताचे आवयन ताका देव मंदिरांत भेटयल्लो. एली हो याज्ञीक आसलो आनी सर्वेस्पराची आक पेट म्हणजे जंय देव रावतालो. आनी हे सगळे जुदेव म्हणटाले देव हे आक पेटीन आसा. ती आक पेट जंय दवरलेली त्या मंदिरान सामेल एक ल्हान भुरगो कसो एली बरोबर रावून ताची सेवा करूंक आयिल्लो. वो ताचे आवयन ताका हाडून पावयल्लो. आनी असल्या वेळार देवाचो उलो एक परिवर्तन करूंक सामुएल सामुएल ताचें नांव घेवन जेन्ना देवान ताका आपयलें, एक भुरगो कसो तो समजलो एली आपयता.
ताचे शीं गेलो 3 पावटी आनी तिसरे पावटी एलीन ताका सांगलें, परतून जरी तर तुका हो उलो आयकूंक येयत जाल्यार हीं उतरां म्हण, उलय सर्वेस्परा, तुजो चाकर आयकता. एली अणभवान भरलेलो आनी ह्या पासत जें कितें ह्या भुरग्याच्या जिवितांत जाता तें तो समजलो की देव ह्या भुरग्याक आपयता, देव ताका परिवर्तनाक उलो मारता. ह्या पासत मार्गदर्शन एलीचें, परतून जरी तर तुका हो उलो आयकूंक येयत जाल्यार उलय सर्वेस्परा, तुजो चाकर आयकता, हीं उतरां म्हण. भाव भयणीनो, देवाचो उलो आमकां वेगवेगळे तरेन आयकूंक येता. भाग्यून पावलू कोरिंतकारांक जेन्ना जेजू दिवंक गेल्लो तेन्ना थंय ताणें पळयलें की थंयसर 2 बंदरां आसा, 2 पोर्ट्स, जसो आमचो MPT आसा मर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट, ते भाशेन कोरिंत शारांत 2 असले पोर्ट आसले. आनी पोर्ट म्हणटच थंयसर ट्रेड जायती जाताली, वेपार धंदो जायतो जातालो. आनी ह्या वेपार धंद्यान थंयसर प्रॉस्टिट्युशनूय जायतें चलतालें. म्हणटच भाग्यून पावलू जेन्ना हें सगळें पळयता तेन्ना भोव करून ह्या पोजोडपणाचेर आड हो आपलो संदेश ह्या कोरिंतकारांक फावो करता. आनी संदेश सरळ, मनशाची कूड पोजोडपणाक न्हय पूण सोम्याक, आनी सोमी कुडीक. आमची मनशांची कूड खेरीत आपुरबायेन देवान रचल्या. सगळें रचून जाल्या उपरांत जेन्ना हे रचनेची तेंगशी कशी, एज द क्लायमॅक्स ऑफ क्रिएशन मनशाक रचलो तेन्ना आपल्या सारक्याचो आनी आपल्या रुपण्याचो देवान मनशाक रचलो, इन हीज इमेज एंड लायकनेस. म्हणटच हें देवाचें रुपणें आनी देवाचें सारकें आमच्या जण एकल्या भितर आसा. आनी तें आमकां आमचे कुडीन दिसती पडटा, कित्याक आमचो आत्मो आमी एकामेकाक दाखोवंक शकना, तो दिसती पडना आमकां, पूण आमची कूड एकामेकाक दिसती पडटा. आनी ज्या वेळार आमची कूड मरतली त्या दिसाक आमी आमचें मरण जालें म्हणटलें, आत्मो दिसचो ना. तर ही कूड जातून आमकां आत्मो दिल्लो आसा आनी हे कुडीन देवाचो आत्मो रावता जाल्यार ही कूड पवित्र. ह्या पासत ती पोजोडपणाक न्हय, हो संदेश भाग्यून पावलू कोरिंतकारांक दिता. वेपार धंदो जावपाक जाय, तो वेपार धंदो बरो, कित्याक हो वेपार धंदो कुडीचो परामोस करूंक. आमी कसलोय बिझनस करता, कसलोय वेपार धंदो करता जाल्यार तातूंतल्यान जो फायदो येता ताचे वरवीं आमच्यो कुडी राखूंक, ह्या संवसारांत आमी जिवी उरूंक. ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना आमकां जे कम्फर्ट्स जाय, जी आमकां बरेपणां जाय, ती आमकां मेळून घेवंक. ह्या पासत आमकां दुडवांची गरज. ह्या दुडवांक लागून हो वेपार धंदो. जाल्यार हो सगळो वेपार धंदो जरी तर आमी आमची कूड राखूंक करता, आमचें जिवीत ह्या संवसारांत बरें करूंक जरी तर आमी हो वावर करता, जाल्यार हीच कूड जरी तर आमी पोजोडपणाक दिली जाल्यार जें कितें आमी करता तें सगळें उरफाटें, व सगळें निर्फोळ, उमत्या कळशार उदक. ह्या पासत हो उलो. जाल्यार ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना आमकां वेगवेगळे तरेच्यो ताळण्यो आसात. आमकां सगल्यांक खुशाल रावपाक जाय, आमकां कम्फर्ट जाय, विदीन अ कम्फर्ट झोन आमकां भितर थंयसर रावपाक जाय. तातूंतली मातशें भायर सरूंक आमकां कितले त्रास जाता. आमचे कुडीक जरी तर त्रास जाले जाल्यार आमी वेगवेगळे तरेचे उपाय घेता, आमकां सवलती मेळोवन घेता. काम करूंक आमकां त्रास पडटात जाल्यार आमी मेशनरी हाडटा. म्हणटच हें सगळें आमचे कुडीच्या बरेपणा पासत जाल्यार ही कूड सोम्या पासत राखून दवरूंक आमकां हो उलो. तर जेजू आपली कूड राखतालो आनी ह्या पासत हो प्रश्न जेजूकय विचारलो, सोम्या तूं खंय रावताय? कित्याक आमकां सगल्यांक आमची कूड एके सुवातेर दवरूंक जागो जाय आनी ताका आमी म्हणटा आमचें घर. आनी ह्या घरांत आमी रावता जाल्यार जेजू खंय रावतालो? जेजू देवाचो पूत जो मनीस जावन आयला. म्हणटच देवाचें घर आमकां खबर ना स्वर्ग कसलो आसा तो, कित्याक आमी स्वर्गार पावूंक ना. पूण आमी जे भाशेन शिकल्या, जे भाशेन आमी ताचो नियाळ करता, स्वर्ग म्हणटा तो एक बरोसो जागो. जाल्यार संवसारांत जेन्ना जेजू आसा खंय रावता हे आनी पळे,
ही उतरां जेजून ह्या शिसांक म्हणलीं, जे जुवांवाचे शीस आसले आनी जेजू फाटल्यान आतां वेताले, कित्याक हो देवाचो मेंढरो अशें म्हणून जुवांव बावतिस्तान जेजूची ओळख करून दिल्ली. जाल्यार हो देवाचो मेंढरो तांकां आपणाशी जेन्ना व्हरता तेन्ना तांणी ताचो अणभव घेतलो, ताचें दर्शण घेतलें. म्हणटच आयज आमकांय भाव भयणीनो जण एकल्याको उलो दर्शण घे, अणभव घे. कोणाचो? देवाचो. आनी देवाचो अणभव आमकां जेजू सवें आख्खो मेळटा, पुरायेन मेळटा. देवाचो अणभव देवान रचलेले रचनेंत आमकां मेळटा, आमचे सृश्टीन मेळटा. देवाचो अणभव आमकां एकामेका सवें मेळटा. तर देवाचो अणभव जो आमी घेता तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमची कूड आनी आमचो आत्मो साफ आनी नितळ निर्मळ सांबाळूंक गरज. जाल्यार आयज हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया, आमचेरूच जण एकल्याचेर नदर मारुया. खंय आसांव आमी? संवसारान घुस्पल्लीं आसांव काय? आयज आमकां सगळें आमच्या हातांचेर मेळटा. आयज इंटरनेट आमच्या हातान आसा. आयज तरणाटीं जायतीं जाणां एके भशेन शिकार जाल्लीं आसात ह्या इंटरनेटाची. जायतीं जाणां पोजड्यो ज्यो सायट्स आसात त्यो कितल्योच ओपन करून पळयतात, पोर्नोग्राफी. आनी हे पोर्नोग्राफीन भितर पडून जायतीं जाणां एके भशेन आपले कुडीचें मोलूच विसरलेलीं आसात, ट्रॅप जाल्लीं आसात. तातूंत भितर जशें भाग्यून पावलू कोरिंतकारांक सांगता, ही कूड पजडपणाक न्हय. हो संदेश आयज आमी जायत्या जाणांनी आयकोपाची गरज आसा. आमची कूड, आमचें मन, आमचें काळीज पजडपणाक न्हय, पजड्या चिंतनाक आनी पजड्या आवंड्यांक न्हय. आनी जें कितें आमकां चित्रां दिश्टी पडटात इंटरनेटाचेर तांचे पासत आमचे दोळे न्हय, जाल्यार आमचे दोळे सोम्याक, आमची कूड सोम्या पासत, आमचें मन, आमचें काळीज सोम्या पासत. तर हेंच करूंक आमी जण एकलो आमकां कृपा मागुया, आमचें मन बदलुया, आमचेरूच नदर मारुया. आनी जें कितें चुकीचें आसा, जें कितें म्हेडें आसा तें कुशीन दवरून जें कितें बरें आसा, दैवीक आसा तें आमच्या जिवितांत घेवंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, सर पदवीदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या अस्पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाकाल ताणें कोश्ट सुसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उसव्याक बसला, थंय तांचें मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बावतिजमा वरवीं आमकां देवान वेंचून काडल्यांत, आपलीं भुरगीं केल्यांत आनीक आमकां जेजू सारके यादनीक, राय आनी प्रवादी जावंक नेमल्यात. हीच आमची मागणी देवा मुखार घालुया आनी आमकां ही कृपा मागुया. बापाच्या आपोवण्यांक पालो दिवन देखीचें जिवीत जिवंक जेजूची कृपा आनी बळ तांकां मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून घेवन निटी आनी शांती खातीर वावरूंक आनी अदीक करून ह्या महामारी पिडे समयार लोकांक फावो त्यो सवलत्यो दिवंक सेवेचें मन तांकां मागुया. आमच्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनी आपल्या वडिला सवें देवाचो उपकार पळोवन ती जें कितें सांगतात तें आयकूंक तांकां जेजूची कृपा मागुया. Oye,
आमची तरणाटी आयज काल जायते फॅशन आनी स्टायल्स आपणायतात. अशें करतना तांच्यांनी आपल्या कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. कितलींच आमची भावा भयणां कोविड-19 ह्या नव्या रोगाक लागून कोस्ट सोंसतात. जायतीं जाणां मरण गेल्यांत. तांच्या आत्म्याक सासणाची शांती मागतना पिडेंत आसलोल्यांक बेगीनूच पेकवणी फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गींच्या बापा, आमच्यो कुडी सांबाळूंक आमकां जाय ती देणी तुवें फावो केल्या. आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमकां राख आनी सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. म्हज्या बाबा भयणींनूय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा, जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास धरून समारंभ करता तितले पावटी आमचे सोडवणीचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागोत सोडून पयस गेल्लीं, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतलीं. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सोपुर्णायेन एक, तशींच तीं सोपुर्णायेन एक जावच्या तुजे पवित्र सभेन तूं तांकां एकठायताय. तुज्या जिनसवार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्या तूं तांकां तुजी पोरजां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांचे सर्व दलबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता.
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसुंकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचेय पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटभर घोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्लोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमकां जण एकल्याक आमची कूड पवित्र, नितोळ, निर्मळ देवाक जाय तसली सांबाळूंक जाय. जरी तर आमी चुकलेले आसा जाल्यार परिवर्तन जावपाक आमकां शक्यताय आसा. एक ओरोणे पासून एक भाग जावपाक सोदता तेच भाशेन आमच्योय जण एकल्याच्यो कुडी देवीक जावंक सोदतात. होच उलो आमी मानून घेवन सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाय तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो शेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं.
एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराची पाप कट्टली आमची बाजू कर. देवाची शिडी संसाराची पाप कट्टली आमची बाजू कर. देवाची शिडी संसाराची पाप कट्टली आमची बाजू कर. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुम्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवी संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मागता. सगळ्या वस्तूंक तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. एक घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन दवरी. म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता आनी आकोत तुका आयकवडटा. तुजे कडसून कितीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Yeah.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सर्गीच्या उंड्यान दादोशी केलें. तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. अशी बसूया. आयज साद्या काळाचो दुसरो आयतार. मातशी चुत्राय दवरची. सद्याक आमच्या फिरगोजेन आयताराक 2 मिसां जातात. पयले मीस सकाळी 7 वाजता, दुसरे मीस 8:30 वाजता. ही मिसां समुदायांनी वांटलेलीं आसात. म्हणटच तुमी जी कोण मिसाक येतलीं ती PPCच्या वांगड्या लागीं तुमची नांवां दिवची. सुमानाच्या दिसांनी आमचे फिरगोजेन एक मीस जाता सकाळी 7 वाजता. जे कोणाक मिसाक येवपाची खुशी आसा तांणी तुमची नांवां आमकां वॉट्सॅपाचेर धाडूं येता वो मिसाक येता तेन्ना बरोवपाक येता. उगडास धरुया. हे सगळे SOPs आसात ते आमी पाळपाक जाय. देखून हे प्रोसिजर्स आसात ते करपाक गरजेचे. जायते फावटी कडेन आमकां वाज येता सदां कितें नांवां दिवपाची, सदां कितें नांवां बरोवपाची. पूण ही बरोवपाक गरज कित्याक सरकार आमचे लागीं मागता. म्हणटच आमी सगळ्यांनी ही बरे भाशेन पाळपाक उक्त्या मनान तें करचें. जरी तर कोण नांव दिवपाक विसरला आदल्या दिसाक मिसाक येवपाक जाय सकाळी जाल्यार भितर सरता आसतना तुमची नांवां बरोवची. ज्या कोणाची म्हयन्याची मिसां, वर्साची मिसां, मरणाची मिसां जी आसात ती 8 वरांचेर आमी दुसरें मीस करूंक जाता. चुत्राय धरची आजी 7 वरांचेर सदां मीस. पूण कोणाकूय जरी तर 8 वाजता मीस दिवपाक जाय, मीस करपाक जाय जाल्यार आमी तें करतले. ह्या दिसांनी आमची बोपाट सायबिणीची नोवेनां चालू आसात. सकाळच्या 7 वाजता मिसाचेर ही आमची नोवेनां जातात. फुडल्या आयतारा दिसाक म्हणजे 24 तारखेर आमची परब बोपाट सायबिणीची. सकाळी पयले मीस 7 वाजता जातले आनी परबेचे मीस 8:30 वाजता. ही सगळीं मिसां सद्याक आजून पासून आमी लायव्ह स्ट्रीम करता कित्याक सगल्यांक आमकां भाग घेवंक मेळना. जे मेरेन सगल्यांक मिसाक भाग घेवंक मेळना ते मेरेन आमची मिसां लायव्ह स्ट्रीम जातली. पल्स पोलियो इम्युनायझेशन जो प्रोग्राम आयज जावपाचो आसलो हेल्थ सेंटर हांगा तो आयज रद्द केल्लो आसा. आयज जावचो ना हाची मातशें चुत्राय धरची. लग्न जावंक फुडें सरता देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे मेल्विन मारियो फेर्नांडीस तो पूत जुदास थॉमस रोजारियो आनी रोजा मारिया बेर्नादिना काल्देरा रावता थिवी लग्न जावंक सोदता. वेलिना आंतोन डिसुजा हिचे लागीं तिदू आंतोन डिसुजा आनी लुसियाना डिसुजा हांची रावता चिकाली. लग्न जावंक सोदता एन्सली डॉन तो पूत लेट एंटनी हेनरी डॉन आनी फिलोमेना डॉन हांचो रावता वसई बॉम्बे. लग्न जावंक सोदता नादिया साविया मेंडीस हिचे लागीं तिदू एथलवर्ड ओलिंपियो मेंडीस आनी जरिता बेविंदा अल्कांत्रा ब्रागांजा हांची रावता आनंद आशियाना चिकाली. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडखड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता. आनी त्या उंचोड ही तरणाटी जो नवो क्रिस्ती गोराबो घडूंक फुडें सरल्यान तांचे पासत मागूंक आमकां कायदो लागता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
Tuझ्या स्तोपांची